जी पेडणे शेतकरी संस्था आहा त्यांचे जे व्हाईस प्रेसिडेंट आमचे शंभा सावंत जे आमच्या सावथ वाड्याचे एक नागरिक असा ते त्यांच्या मार्फत त्यांच्या संस्थेच्या मार्फत आयज हांगा पळोवपाक गेल्यार एक आमकां भात कापणीचे मशीन हांगा आमकां उपलब्ध आसा आणि बऱ्या पद्धतीची त्यांची एक जी स्कीम आसा ज्याचो रेट जो आसा एका वराक 2800 आणि ज्याचो 50% जो आसा पळय तो ते 1400 रुपया ते शेतकऱ्यांनी दिवचो. सो आयज ह्या प्रभागाचो पंच ह्या नात्यान जो 50% जो 1400 रुपया आसा त्याचो 700 जो अमाऊंट आसा तो हांव पे करतलो आणि जे जे आमचे शेतकरी आसात भाव हांगा आमच्या प्रभागात त्यांच्यानी भितन त्याचो उपलब्ध त्याचो एक फायदो करून घेवचो जेणे करून जी शेती जमिनी आसा ते अशे पडींग दवरचे न्हू शेती करचे जशें आमी तुम्ही पळोवपाक गेल्यार जे नांगरणीचे पतून कापपाच्या पर्यंत आमी इतको तांकां एक आमी मदत करता तांकां एक प्राधान्य दिता. सो जशें फाटल्या दिसांनी जे उदक भरलेले पावसांनी आणि लोकांची शेती जमिनीचे नुकसाण जाल्ले आयज सरपंच म्हणून आसलो तेन्ना जे शेतकऱ्यांक आमकां जितको तांकां मदत करची पडली त्या टायमार आमी मदत केली आणि अशीच त्यांच्यानी शेती चालू दवरची एज अ शेतकऱ्यांक आमकां एक म्हणटात तसो एक आमचो कोणो म्हणटा तसो भारत देशात शेतकरी आमचो देव आसा आणि त्या शेतकऱ्यांक सांबाळपाचें काम आमचें आसा. आमकां जेन्ना हेंच्यांनी लोकांनी निवडून हाडल्या म्हणटकच तांकां एक तेंचे एक सेवा करची एक आमचें कर्तव्य आसा. त्या दृश्टिकोनान एक म्हाजी ल्हानशी एक मदत देव बरें करूं.